नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश बावणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बुधवारा राती जाल्ल्या 2 वेगवेगळ्या अपघातांनी 3 जाणांक मरण. गोकुळवाड्या पाडी पॅसेंजर बसीच्या धपक्यान 2 जाण सोंपले, जाल्यार हारवळ्या 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात एकल्याक मरण. सोनशे सुर्ला खणींतल्यान उदका पुरवण करपी पायपलायनीक उजो कसो लागलो कळपाक ना. मार्ग सरकारान चवकशी करून करची कारवाय. शेतकार विष्णू नाटेकराची मागणी. कोडली किरलपाल वाठारांतल्या खणीची करात पळोवणी थळाव्यान केल्ले कागाळी उपरांत केंद्रीय खण मंत्रालयाचो गोंयच्या खण खात्याक आदेश. श्रवण बर्वेचो खूनूच पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान खून जाल्ल्याच्या उक्ताडार आंबेडे नगरगांव वाठारांत दुबावीत पद्दतीन सापडिल्ली श्रवणाची कूड. गोंयच्यान गुजराताक बेकायदेशीर सोरो वाहतूक करपाचो प्रकार पिसुर्लेच्या गॅल्स्टॉम डिस्टिलरीक पडलो मारक. गुजरात पुलिशेन गोंय अबकारी खात्याच्या सहकार्यान कंपनी केली सील. हवामानात बदल आणि तापमान वाडीचेर उपाय म्हणून शारांनी रोयतले झाडां. रान आनी नगर उदरगत खात्याची संयुक्त मोहीम. रानमंत्री विश्वजीत राणेची माहिती. आणि आता खबरो विस्तारात. कोडली किरलपार वाठारांतल्या खणी आड जयेश पाटीलान केल्ले कागाळीची दखल घेत केंद्रीय खण मंत्रालयान दखल घेतली. तज्ञ अधिकाऱ्यांक घेवन ह्या खणीची पळोवणी करपाचो आदेश केंद्रीय खण मंत्रालयान गोंयच्या खण खात्याक दिला. खण वेवसाय सुरू करचे पयलीं केंद्र सरकार तशेंच कागाळदाराक विश्वासात घेवचे पडटले. सरकारान जबरदस्तीन खण वेवसाय सुरू केलो जाल्यार उच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी जयेश पाटीलान दिल्या. किर्लपाल कोडली वाठारांतल्या सर्वे नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 37, 54 आणि 57/2 सुवातेर आशिल्ल्या डंपाचो लिलाव केलो जाल्यार थळावे लोक तशेंच रानवटी जनावरांचेर परिणाम जातलो. हे विशीं प्रधानमंत्री, केंद्रीय खण खातें, गोंयचे मुख्यमंत्री तशेंच खण खात्याच्या संचालकाक जयेश पाटील हाणें ऑक्टोबर 2024 कागाळ केल्ली. हाची दखल घेवन केंद्रीय खण खात्यान तज्ञ अधिकाऱ्यां वरवीं हे भागाची पळोवणी करपाचो आदेश गोंयच्या खण खात्याक दिला. ह्यान पयलीं सरकारान कोडलेच्या एका ब्लॉकाचो लिलाव केल्लो. खण वेवसाय सुरू करच्या पयलीं केंद्र सरकार तशेंच कागाळदाराक विश्वासात घेवचे पडटले. सरकारान बेकायदेशीरपणान खण वेवसाय सुरू करपाचो यत्न केल्यार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करपाची शिटकावणी जयेश पाटील हांणी दिल्या. शेजागवान कितें केलें तें आमकां डंप आसा पळय, म्हणजे पिठां आसा, पिठांतलें हो तो रिजेक्शन जें आसा पळय तें रिजेक्शन तेणी आमचे सेफ्टी खातीर तेणी तें हांगा घातलेलें. किर्लपाल वाडो, वागोण वाडो, दाबाळ वाडो, कोडली वाडो, मागीर तेच सकयल निरंकाल, बेतोडा, म्हणजे हेजे खातीर सेफ्टी केल्यान तें उदक डंपांतलें उदक तें भायर सरपा जायना म्हणून तें आमकां सेफ्टी म्हणून घातलें, रिजेक्शन तें. आनी तें कितें आसुल्लें आतां सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर कितें दिली तांकां, ती पिठां आसा ती फील करा म्हणून. अजुनूय ती पिठे फील करूं ना, फक्त उदक सामकें भरलेलें आहा आनी तें उदक आतां केन्ना फुटत आनी तें गांवांनी नेम ना. आनी डंप म्हणटा तें रिजेक्शन ते फक्त सेफ्टी म्हणून घातलेलें आमकां. तें कितें उखलून व्हरपाची बी अशें कांय ना आसलें तेंगेलें पयलीं शेजागोवाचें. एक चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, पूण तेंचे अजून रिप्लाय येवना म्हाका, 3 म्हयने जाले. नंबर 2 चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ मायंड, जुवलेजी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, सेक्रेटरी परवरी, तेंचो रिप्लाय येवना. नंबर 3 ऑनेबल मिनिस्टर ऑफ मायंड, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, 3rd फ्लोर, म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक, तेंचो रिप्लाय पयर आयला म्हाका, 3 म्हयने येयला. आणि ते प्रायम मिनिस्टर ऑफ गव्हर्नमेंट म्हणजे प्रायम मिनिस्टर मोदीक हांवें लेटर केल्लें, पूण तेय अजून मोदीचोय रिप्लाय येवना म्हाका. म्हणजे हेंची हें चल्लां कितें म्हणून कितें आतां तेणी धाडना. आतां ब्लॉकाला कितें आसा, फॉरेस्टाचो बोवाळ जाता म्हणून तेणी आतां लेटर तर धाडना. तो आतां लिगल कोर्ट लागतलो, तुका हायकोर्ट लागतो, एक पिटिशन घालूं शकता हांव. हायकोर्टान पिटिशन घालतले? हय, हायकोर्टान पिटिशन. सरकारा कडेन मागणी कितें आसा, हें आतां कितें आसा, डंप काडचो न्ही हांगसरलो. डंप फक्त आस्त तसो दवरचो, कित्याक सांग, ती पिठे भरले शिवाय तो डंप काडूंक मेळना. पिठाचें उदक जर फुटलें ते कंप्लीट वाडत वचपाचें आमगेलें. म्हाका फक्त एक सेंट्रल मिनिस्टराचें उत्तर आयलां, तें गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया मायंड, मिनिस्टर ऑफ मायंड्स. कितें म्हणलां तितून म्हटलां हेंच्यांनी रिक्वेस्ट टू रिटेनिंग द डंप इन लोकॅलिटी अँड कोडली विलेज सब्जेक्ट घातला
आणि गोवा गव्हर्नमेंटान त्यांनी सांगलां अंडर प्रोविजन MMDR Act 1957 अंडर इंटिमेशन टू द एप्लिकंट अँड दिस मिनिस्ट्री म्हणजे तांकां ते एक्शन घेवपा जाय तेजेर कोणाचेर एक्टा प्रमाणे गोवा गव्हर्नमेंटान एक्शन घेवपा जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर. बुधवारा राती जाल्ल्या 2 वेगवेगळ्या अपघातांनी 3 जाणांक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोकुर्डे पाडी पॅसेंजर बसीचो धपको बशिल्ल्यान 2 जाणांक मरण आयलें. बस चालकाक कुंकळे पुलिसांनी अटक करून बस ताब्यात घेतल्या. मजगतीं हरवळ्या 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात एकलो सोंपलो. फुडलो तपास चालू आसा. राज्यांत अपघातांचें प्रमाण उणें जावपाचें नांवूच घेना. बुधवारा रातीं जाल्ल्या 2 वेगवेगळ्या अपघातांनी 3 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. गोकुळटेपाडी हांगा पॅसेंजर बसीचो धपको बशिल्ल्यान दिलीप वेळीप पिराय 38 आनी संदेश गांवकार पिराय 26 ह्या दोगांक मरण आयलें. एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार दुसऱ्याक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार मरण आयिल्ल्याचें कळटा. बस चालकाक कुंकळे पुलिसांनी अटक करून बसूय बी ताब्यांत घेतल्या. मजगतीं सुपाची पूड हरवळ्या 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान संदीप गावडे पिराय 47 हाका मरण आयलें. जाल्यार हेर 2 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. मेन म्हणल्यार हो रोड पळय आहा हे आतां एक टर्न आहा शार्प टर्न आनी हे शार्प टर्न मातशें कटींग केलें जाल्यार हो सुरळीत जाता रस्तो. अशी शार्प टर्न ह्या जाग्याचेर ह्या थोडी मदीं रस्त्याचेर आप तूं करमल घाट म्हणल्यार खूब आसात. ही सरकारान काडपाक जाय जाल्यार एक्सिडेंट आहा ते जायत रावतले. हे एक्सिडेंट जावन आतां राती 2 जाण भुरगे मेला. आमचो सोयरू वेळीप आमचो रिपोर्टर तेगे भाव एक्सपायर्ड जालो. दुसरो आनीक हॉटेलांत काम करतालो एग्रीकल्चराक टेम्पररी काम करतालो. तो दोगांय कामां वयताले तेन्ना तांकां एक व्हडली बस ती टर्न मात आसतना टर्नर ह्या शार्प टर्नार तांकां लागली आनी ते दोगांय ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जाले. अशी परिस्थिती जाल्या की एक्सिडेंट हे हांगा ह्या स्पॉटाचेर जायत आहा आनी लोक मरत आसात. तरणाट्यांक मरण येता आनी सरकार आजून पर्यंत हेचेर कांयच करना. 8 वरांचेर जालो एक्सिडेंट गोठ्ठो जालो आसा. कित्याक आमच्या गोकुळे वाड्याचो भुरगो 2 जाणां ताका एक चड हें जालो आसा ऑन द स्पॉट जालो आसा आनी त्या कारणामुळे तो आज रस्त्या लागून आमकां हिंगा चड हें जालो आसा. चड रस्तो अरुंद आहा. तो सरकारा कडेन मागता तो रस्तो मातसो व्हड करचो. आयज जे ओलो बसी जावं कितें कॅन्टर वयता ते 4 मिटर रोड आसता. ते रोड मातसो वायडींग करून मातसो PWDन हेची दखल घेवची. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोनशे सुर्ला खणींतल्यान उदका पुरवण करपी पायपलायनीक परतून एक फावट उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. ह्याच वाठारांत आतां 3 ते 4 फावटी उजो लागपाची घडणूक घडल्या. हो उजो आशी कुशीकच्या रानांतूय पसरला. उजो लागलो काय तो कोणें मुद्दाम लायलो ते कळपाक मार्ग ना. सरकारान चवकशी करून हे कृत्य केल्ल्याचेर खर कारवाय करची म्हणून शेतकार विष्णू नाटेकरान मागणी केल्या. स्वयंचलित प्रकल्प पाणी प्रकल्प गेल्या 8 मार्चाक माननीय मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते शुभारंभ करून सगळ्यांक कार्यान्वित जाल्लो. आणि जवळ 90 ते 95% लोकांक ते उदीक आतापर्यंत पावला. काही प्रमाणात त्रुटी आसा आणि ह्याच्या सकयल कांयशी जागा आसली ती जागा पडीक आसलेल्या कारणान पाणी आसलेल्या कारणान आमकां एक आदेश येयलो की त्या जागेन तुमी कितें तरी क्रॉप घेया इमिजिएटली म्हणून आमी कितें केलें आतां पेडी घेवणें कांय शक्य ना. 45 डेजचे मका बियाणे आसा ते मका बियाणे पेरले. ते मका बियाणे पेरल्या समस्या अशी निर्माण जाली की ते रातची गोरवां आनी पास करपाक लागले. म्हणून आमकां ते अंडरग्राउंड डेव्हलपमेंट एजन्सीन तुम्ही ती वयर मॅन्युअली कुंपाऊंड करून सध्या उद्या वर्सा हे करा म्हणून आमी ते वयर करताले. जवळ 1:30च्या सुमाराक हांगासर एक काळो दोवर दिसपाक लागलो आमकां. म्हणटकूच आमी ते इंचार्ज संगीत मराठी जो ऑपरेटर आसा ताका हांवें फोन केलो तो दोवर दिसता जाल्यार आपूण म्हाका कळटाली लायनीचेर खेती केला आपूण येवन पळयता म्हाका. आमी वयर येवना कित्याक जप करून हांगा CCTV तुमी कित्याक गेल्ले अशी इन्क्वायरी जाली आमी फुडें वयर येयना. तो येयलो आनी मागीर तुमकां सांगलो कोण आहा त्या मनशाक पळोवन तुमी घेवन वयर यो म्हाका आमकां. आनी ते 5 मनीस जाल्ले आनी त्या प्रमाणे हांव धांवत येयलो वयर पळय जाल्यार सगळो हांगासर उदक पेट्टा हांगासर. आनी उदक पेटल्या उपरांत हांवें हेका फोन मारला पंच मेंबर आहा पळय बोला कोडकुलकर ताका फोन मारलो. तो येयलो हांगासर आनी आमी ते बाकीचे मराठी आमचो संदेश मराठे हरी मराठे ते येयले आनी आमी प्रयत्न केले माती घेवन ती हे विझोवपाची आग. पूण ती आग इतकी भडकलेली की फुड्यान वचणें शक्य नासलें. मागीर शेजागोवाची कंपनी आसा ते कंपनी कडेन आमी टँकर आसा आमकां दिवचे टँकर मागयले. आमी तेन्ना पयलीं आमी पुलिशेक तेणी कॉल केल्लो फायर ब्रिगेडीक कॉल केल्लो. टँकर हाडल्या पण टँकरीन हाडून जी कितें आसली लायन ती आमी हे केल्या कालवार केल्या. पूण तुका आतां सगळे कडेन बुराक पडल्या उदका कारणान ते लिकेज जाल्ले आसा. पूर्ण पाणी सकयल पर्यंत वचना. त्यानंतर पुलिशेन रिपोर्ट करून गेले फायर ब्रिगेड येवन नंतर आमी
सगळी एरिया असली ती भिजून घेतली कारण जेव्हा ते डिजीज आहे तो उदक ताका जर गेलो जाल्यार ताका त्याला मोठ्या प्रमाणात हानी जातली त्यांची आणि इतके आम्ही केला आता प्रकल्प 4.5 कोटीचो प्रकल्प हो जवळजवळ 95 फार्मासिटी बागायतदारांक हांगासून जवळजवळ 4.5 किलोमिटर सगळ्यांक बेनिफीट जाता आणि ह्या प्रकल्पा बद्दल कोणाक कितें वायट दिसता आणि कित्याक लागून अशें ताका ही पहिली घटना न्हू ही जवळजवळ तिसरी चवथी घटना. म्हापशा खोर्ले वाठारात काळखाचो फायदो घेवन भाड्याच्या रुमात रावपी विशाल कुमार गुप्ता हाच्या घरातली चोरांनी 50,000ची रोख रक्कम आणि 3 मोबायल फोन फारयले. हे चोरयेचें प्रकरण उक्ताडार आयले उपरांत म्हापशे पुलिशेन कागाळ नोंद केली. ह्या प्रकरणाचो तपास चालू आसा. इसके अलावा और कुछ गहने वगैरह चोरी गया? नहीं है सिर्फ जो 50,000 आप 50,000 मेरा कैसे गया है और 3 मोबाइल गया है. सही ऐसे ही बाइक पड़ा है सर, इधर पड़ गया. इधर मेरा मिसेस सोई थी, इधर से मोबाइल उठाया सर. बाद में मैं इधर सोया था, इधर बाजू में मैं सोता था, इधर वो लड़का सोता था, मैं ऐसे सोता था. मेरे से मोबाइल उठाया, मेरा भी उठाया, उसका भी उठाया, मेरा मिसेस का भी उठाया. उधर से बाद में बैग सब खुला था सर, तो मैं बैग चेक करने के लिए गया तो बैग में पैसा नहीं है सर. अच्छा. और मिसेस का भी मोबाइल गायब है. तो हम कुछ भी हमको मालूम नहीं था सर, हम लोग नींद में थे तब. आपको थोड़ा भी मालूम नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं मालूम पड़ा हम लोग को, बिल्कुल नहीं मालूम पड़ा. नहीं, अभी ऐसे इतना कि चोर रात को अंदर आया, पूरा बैग चेक किया, दूसरे रूम में जाके उसने हाथ डाला, आप लोग इधर ही बीच में सोए थे ना? हाँ सर, ऐसा आपको जाग भी नहीं आया कुछ? बिल्कुल सर नहीं, ये सब डाउट नहीं हुआ मेरे, बिल्कुल नहीं है. कौन आया कौन गया पता भी नहीं चला सर हमको. नींद में थे सब? हाँ. अच्छा. और वो वॉशरूम क्या दूर है, क्या नजदीक नहीं है? सर, बाथरूम में इधर ही देखिए, इधर मैं आया था, इधर पेशाब करने में इधर दरवाजा लॉक करके सोया था इधर. बाद में नींद में पेशाब करने के लिए उठा है, लॉक खोला सर. बाद में बाथरूम में सर इधर पेशाब किया, मैं पेशाब करके बाद में लॉक करके ऐसा बंद करके इधर आके बाद में सर मैं ऐसा अगर बाद में नींद में आके सोया, मैं इधर ही सोता हूँ, बेसाना कुछ नहीं डालता हूँ सर, ऐसे सो जाता हूँ. मैं काम करके थका रहता हूँ सर, मैं ऐसा टाइम नहीं मिलता है. ऐसा उठा पेशाब किया, ऐसा है कि सो गया, लगा नहीं पता नहीं था. इतना तक लगता है शायद किया है, तो मैं सो गया उतना याद है. ये मैसेज आई, मेरा बोली कि मोबाइल किधर है, टाइम कितना हुआ, वो सब बताया. मैं तो मोबाइल ढूंढा तो मोबाइल नहीं है. बाद में दरवाजा सर बाद में ओपन था, पूरा ऐसा ओपन था, ऐसा ओपन हो गया था. पूरा दरवाजा रात को पूरा ओपन था? ओपन हो गया था सर. चोरी होने के बाद अब चोरी हुआ ओपन कर दिया सर वो चोर वाला. आप काम क्या करते हो? हम सर शॉप में, मापसा बस स्टेशन में शॉप में काम करते हैं. और इतना कैश क्यों आपके पास था? सर वो कोल्ड ड्रिंक का मेरा सब देना लेना सब काम रहता है सर. सो वो देने के लिए रखा था क्या हाँ, पैसा? श्रवण बर्वेचो खून जाला. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयली, पूण ताका कोणे आनी कित्याक मारलो तें कळपाक मार्ग ना. मंगळारा नगरगांव आंबेडे वाठारांत हनुमान देवळा लागसर श्रवण बर्वे ह्या तरणाट्याची कूड दुबावीत अवस्थेत सापडिल्ली. श्रवण बर्वेचो खूनच जाला. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान श्रवणाचो खून जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. मंगळारा श्रवणाची कूड नगरगांव आंबेडे वाठारांत सापडिल्ली. ताच्या कुडीर घावे आशिल्ले. ताच्या पालकांनी श्रवणाचो खूनच जाला असो दुबाव उक्तायल्लो, पूण श्रवणाक कोणे आनी कित्याक मारलो तें कळपाक मार्ग ना. वाळपय पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात. नमस्कार. आंबेडे नगरगाव सत्तरी हांगाच्या श्रवण देविदास बर्वे ह्या तरुणाचो काल संशयास्पद मृत्यू जाल्लो आणि त्याची बॉडी आसा ही जीएमसीन पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली. आणि आयजचो जो रिपोर्ट आसा ह्यो आयिल्लो आसा आणि तेजो गळो दाबून खून केल्लो हे उघड जालेलें आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार मंगळारा सकाळी जेन्ना तेजो बापूय घरा आयलो तेन्ना तेजी जी बॉडी आसा ही तेंच्या नगरगाव आंबेडे सत्तरी हांगासर तेच्या घराची जी गेट आसा थंय तेंकां संशयास्पद मृत्यू जालेली मेळिल्ली. आणि तेजी जी कागाळ आसा ही तेणी तेच्या बापायन वाळपे पोलिसांक दिल्लो की ह्यो खुनाची शक्यता आसा. आणि त्याच प्रमाणे जे पोलीस डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे अधिकारी आसा हे थंय येवन तशेंच फॉरेन्सीक लॅबवाले येवन तेंच्यांनी वेगवेगळे नमुने घेतलेले आणि तेजी जी बॉडी आसा ही जीएमसीन पोस्टमॉर्टम खातीर व्हेल्ली. जो पर्यंत पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट येयना तो पर्यंत खून की घातपात हेजे उघड जावन नासलेलें. मात आज जेन्ना पोस्टमॉर्टम आयलो तेन्ना तो खून जाल्लो हे उघड जालेलें आसा. मात ह्यो खून कोणी केला हेजो अजूनय तपास म्हायती अजूनय कळना. तशेंच वाळपे पोलिसांचो जो खुना मागीर कोण आसा हेजो शोध सुरू आसा. मात ह्यो प्रश्न पडटा की तेजो खून कोणी केलो.
वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. बांबोळे जीएमसी भायर बेळगांवच्या संतोष कांबळी हाची कूड मेळिल्ली. ह्या विशीं आक्षे पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद केल्लो. आयतारा 13 तारखेक बांबोळे गोंय वैजकी हॉस्पिटलाच्या भायल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या गाड्यांत त्याची कूड सापडिल्ली. ताच्या तकलेत फाटले वटेन घावे आशिल्ले. तेन्ना पुलिशेन खुनाचो दुबाव उक्तायल्लो. चवकशे उपरांत आक्षे पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद केलेलो आसा. बांबोळे जीएमसीचे भायर जी दुकानां आसात ती वेंडर्सांक लागून दिल्ली, पूण ती दुकानां अजून ती थोडी दुकानां बंद आसात. त्या दुकानांचे भायर आयतारा सांजे एक डेड बॉडी मेळिल्ली आनी ही डेड बॉडी जी आसा ती संतोष कांबळी जो मूळ बेळगांवचो पूण रावतालो सांताक्रूज. हेजे वय 50 वर्सां सुमार आशिल्लें आनी ही जी डेड बॉडी आशिल्ली ती डेड बॉडी तेजी तकलेक मार लागलेलो अशें थंयचे जे पुलीस आशिल्ले तेंचे कडल्यान आमकां जी म्हायती मेळिल्ली तेन्ना तेजी जी डेड बॉडी आसा तेजी तकलेक मार लागलेलो आनी थंय सायडीक एक फातर आशिल्लो. त्या फातराक ते रगत सुद्दां लागलेले. सो ही जी डेड बॉडी आसा ती ह्या डेड बॉडीची फॉरेन्सीक तपासणी जाली. मागीर उपरांत पुलिसांनी डेड बॉडी ती आपल्या ताब्यान घेतली. आनी आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे ही जी डेड बॉडी आसा ती पुलिसांनी FIR रेजिस्टर करतना मर्डर म्हणून FIR रेजिस्टर केल्ली आसा. जाल्यार हेजी फाटली जी चौकशी आसा ती आक्षे पुलीस करता. आनीक आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे ही जी डेड बॉडी आयताराक सापडलेली ती आक्षे पुलिसांनी FIR रेजिस्टर करतना मर्डर म्हणून FIR रेजिस्टर केल्ली आसा आनी सगळी सेक्शन जी आसा ती मर्डराची सेक्शन लावन ही FIR रेजिस्टर केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. अन्न वक्त प्रशासनान बुधवारा सांजेच्या वेळार तिसवाडी मालांतल्या 12 आस्थापनांचेर धाड घातली. सुमार 4 रेस्टॉरंटांक कुलूप लायले जाल्यार गोवा वेल्ला आनी सांतिनेज वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या 3 च्यायेच्या हॉटेलांची पळोवणी करून 11,000चो दंड दिलो. नॅशनल हेरल्ड प्रकरणात ईडीन म्हटल्यार अंमलबजावणी संचालनालयान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक चौकशे खातीर आपयल्यात. चौकशे वेळार सहकार्य करचे सोडून काँग्रेस स्वताचेर अन्याय जाला म्हणून सांगपाक सोदता. काँग्रेस पक्ष नॅशनल हेरल्ड प्रकरणाक विरोध करून लोकांची दिशाभूल करपाक सोदता असो आरोप भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान केला. आंदोलनां करची सोडून काँग्रेस फुडाऱ्यांनी ईडी आनी आयकर विभागांच्या नोटिशेंक जाप दिवची अशें दामूचें म्हणणें. मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस हे विरोधी प्रदर्शन करपाक लागले आणि ते विरोधी प्रदर्शन करून लोकांक मूर्ख समजतात आणि ते मूर्ख समजोवपाचे खातीर एक नॅरेटिव्ह सेट करप आसता ज्या निर्णयाचे विरुद्ध की ना हे सगळें चुकीचें हे बरोबर न्ही अशें दाखोवपाचो मोठ्या प्रमाणाचेर तो प्रयत्न आसा. त्या प्रयत्नाचो भाग म्हणून ते मोठी प्रदर्शनां धरणे आणि असली सगळी कामां करत आसा. काँग्रेस एक समजता की ह्या देशातली सगळी प्रॉपर्टी आसा पळय न्ही ती आपल्याली पर्सनल प्रॉपर्टी आणि नाही ते कायद्यात माननात आणि नाही कोर्ट कचेरी अशें ह्या वरून सिद्ध जाता आणि आपण सगळ्या कायद्याच्या चड वयर अशें तांकां दिसपाक लागला. ह्या नॅशनल हेराल्ड केसीचो जो प्रकरण जे आसा त्या प्रकरण खरें सुरू जालें केन्ना 1 नोव्हेंबर 2012. 1 नोव्हेंबर 2012 भारतीय जनता पार्टीची राजवट नाशिल्ली पण त्या वेळार केंद्रान काँग्रेसचे UPAचे गव्हर्नमेंट आशिल्लें आणि तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे नेते डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी दिल्लीच्या एका कोर्टान भितर एक केस फायल केली. कितें आशिल्लें की केसीन भितर काँग्रेसचे नेते सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी आणि नॅशनल हेराल्डचो हे जे व्हडले जे प्रकाशक आसा पेपराचे जे व्हडले ते असोसिएट जर्नल लिमिटेड त्या हातून भितर गडबड केल्या आणि ती गडबड करून हेजी व्हडली वर्थ प्रॉपर्टी 2-2.5 हजार कोटीची प्रॉपर्टी आपल्या पर्सनल नावाचेर करपाचो व्हडलो प्रयत्न केला. गोंयच्यान गुजराताक बेकायदेशीरपणान सोरो वाहतूक करपाचो प्रकार पिसुल्ल्याच्या गॅल्मस्टॉर्म डिस्टिलरीक बरोच म्हारग पडलो. गुजरात पुलिशेन गोंय आबकारी खात्याच्या सहकार्यान ह्या कंपनीचेर धाड घालून ही कंपनी सील केली.
गोंयच्यान गुजराताक बेकायदेशीरपणान सोरो वाहतूक करपाचो प्रकार पिसुर्लेच्या गॅलस्टॉम डिस्टिलरीज कंपनीचे आंगलड आयलो. ताचे जाले अशें, गेल्या म्हयन्यांत कंपनीचो सोरो घेवन एक ट्रक गोंयच्यान गुजराताक गेल्लो. गुजराताक ट्रक पावले उपरांत गुजरात पुलिशेन तो चवकशे खातीर आडायलो. चवकशे वेळार भितर सोरो आशिल्ल्याचे दिसून आयले. चवकशी करतना ट्रक ड्रायव्हरा कडेन कसलीच कागदां आनी परवानोय नाशिल्लो. ते उपरांत गुजरात पुलिशेन चवकशेक सुरवात केली. चवकशे वेळार पिसुर्लेच्या गॅलस्टॉम डिस्टिलरीज कंपनीचें नांव फुडें आयिल्लें. गुजरात पुलिशेन गोंया येवन गोंय अबकारी खात्याक हे विशीं म्हायती दिल्ली. उपरांत गोंय अबकारी खातें आनी गुजरात पुलिशेन जोड कारवाय करून बुधवारा ही कंपनी सील केली. नमस्कार. गुजरात पोलिसांनी कांय दिसां पयलीं गोंयाच्यान गुजरात वचपी एक सोऱ्याची गाडी धरलेली आणि हातून मोठ्या प्रमाणात जे सोऱ्याची वाहतूक जाताले हे बेकायदेशीर आसलेले आणि तेंचे कडेन खंयचेच प्रकारचे कागदपत्र मेळनासले. ताका लागून गुजरात पोलिसांनी चवकशी करतानाच ही जी वाहतूक जाताली ती गोंयाच्यान गुजरात हांगासर जाताली आणि ताका लागून जे गुजरातचे पोलीस आसले तेंच्यांनी गोंयान येवन जी पिसुर्ले सत्तरी हांगासर जी गॅलस्टॉन डिस्टिलरी प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीचेर येवन तेंच्यांनी चवकशी केली. तेन्ना तेंचे कडेन पोलिसां कडेन एविडंट नासले. ताका लागून तेंच्यांनी परत गेले आणि 2 दिसां पयलींच तेंच्यांनी परत हांगासर येवन कायदेशीर कारवाई करत हांगासर जी कंपनी आसा ती सध्या सील केलेली आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार तेंच्या कडेन जे दारू सप्लाय जाताले सोरो ह्यो बेकायदेशीर जातालो आनी तेंचे कडेन खंयचेच प्रकारची जी कागदपत्रां आसा ही वाहतूक करपाची ती तेंचे कडेन नासली. ताका लागून तेंच्यांनी सखोल चवकशी करून सध्या ही कंपनी आसा ही सील केल्ली आसा. हेतून गुजरात पोलीस तशेंच गोवा अबकारी खातें आनी वाळपी पोलीस हांच्यानी ही कारवाई केल्ली आसा आनी सध्या कंपनी आसा ही सील बंद केलेली आसा. हेजो फुडलो तपास आसा ह्यो गुजरात पोलीस करत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. हवामानात बदल आणि तापमान वाढीचेर उपाय म्हणून शारांनी झाडां लावपाचो उपक्रम हातीन घेवपाची शारान खात्यान दाखयला. नगर उदरगत खात्याच्या सहकार्यान ही मोहीम हातान घेतले म्हणून रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगला. बुधवारा मंत्री विश्वजीत राणेन रान नगर उदरगत खात्याचे अधिकारी आणि पालिकांच्या नगराध्यक्षां वांगडा बसका घेतली. वाडट्या तापमान वाडीक तोंड दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शाश्वत आनी सैमीक आदारीत उदरगतीची मोख दवरल्या. ताकाच लागून गोंयच्या पालिका वाठारांनी झाडां लावपाचो उपक्रम हातीन घेतले. नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकांनी हे मोहिमेंत वांटो घेवन ह्या ग्रीन मिशनाक आदार दिवचो अशें आवाहन मंत्री विश्वजीतान केलें. पावसाचें उदक, कोयर आनी हेर सैमीक संसाधनांचो वापर करून झाडां लावपा खातीर जागे निश्चित करतले. स्टुडिओ पॉड हे एजन्सीच्या आदारान हें काम हातीन घेतलें खंय. ह्या उपक्रमाक लागून हवेचो दर्जो सुदारतलो, जैव विविधताय तिगून उरतली तशेंच लोकांक फायदो जातलो खंय. सर एक बायट मिडिया मिटींग आयज आमी सगळे गोंयचे सगळे चेअरपर्सन्स आणि CCPचे मेयर मिस्टर रोहित मनसोरात तेंचे कडेन आयज चर्चा आमी केल्या. पूर्णपणे मिटींग विथ ऑल द CEOs आमी मिटींग घेतल्या आनी यू कॅन कम यंग मॅन कम. सो बेसिकली सगळे सो बेसिकली आम्ही सगळे चेअरपर्सन कॉन्फरन्साक घेऊन आणि देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक विजन टू क्रिएट ग्रीन लंग्स विदीन अर्बन एरियाज आणि अर्बन सिटीचे भितर आम्ही कशें करूं शकता म्हणजे तेंचे सजेशन घेवन तेंची जी कल्पना आहा त्या माध्यमांतल्यान ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कारण हे ग्रीन हब हे बेश्टे ग्रीन हब न्हू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंटिग्रेट करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री त्याच बरोबर आमचे एक्सपर्ट आमचे PCCF आहा प्लस आमचे सुजीत कुमार डोंगरे आहा प्लस आमची पुराय टीम आणि आम्ही कशें फुडें व्हरू शकता. एक टीम प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन आमी करतले अंडर द चीफ चेअरपर्सन. आयज आमचे CCPचे मेयर आहा तेंचे बी एडवायस घेवन तेंचे विचारधारा कितें आहा आनी आमी पूर्णपणे पाठिंबो दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ग्रीन लंग थियरी आनी गोवा एक आदर्श राज्य जावंक जाय आनी हें कशें करपाक जाय. जी सुदाकरेचे कितें पयशाच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां बॅकअप करूं शकता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे बॅकअप करूं शकता आनी जे तेंचे मनान आहा तेंचे बद्दल तेंचो शहर तेंची एरिया तेंचे मनान जे कितें विचार आहा ते कशें फुडें व्हरपाक आमी फेसिलिटेटर म्हणून आयज सरकार काम करतले. हो सरकार तेंचो सरकार आहा. सरकाराचो कसो उपयोग करून घेवन आमी कन्सेप्ट तेंचे फुडें दवरूं शकता. लास्ट कन्सेप्ट इम्प्लिमेंट फुडें कशें
व्हरपाक जाय तेंच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ह्याच तरेन अर्बन डेव्हलपमेंट आनी सगळे CEOs आनी चेअरपर्सन एवरी ऑल्टरनेट मंथ नाजाल्यार एवरी मंथ एक 2 वरां तरी आमी बसपाक जाय म्हणजे तेंचे सगळे इश्यू टायम टू टायम आमी ते रिजॉल्व करूं शकता आनी ह्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हवामान खात्यान अंदू वर्साचो पावसाचो पयलो अदमास जाहीर केला आनी त्या प्रमाण गोंयांत आनी पुराय देशांत अंदू सरासरी परस चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. अंदू देशांत सरासरी पावसाच्या 105% मेरेन पावस पडपाची शक्यताय आसा. हो खात्याचो मुळावो पयलो अदमास आसा, पूण मे म्हयन्याच्या निमण्या सप्तकांत चड सविस्तर अदमास मुखार येतलो. हवामान विभाग वेगवेगळ्या घटकांचो आनी मॉडेलांचो अभ्यास करून लांब अंतराचे पावसाचे अदमास जारी करता. या वर्षीचा जो इंडिया ॲज अ होल पूर्ण हा मान्सून हा 105% असण्याची आम्ही प्रेडिक्शन केलेलं आहे. याच्यामध्ये एरर जो आहे हा ±5% हा मॉडेल एरर असतो आणि या संबंधीचा जो पुढचा अपडेटेड सब डिव्हिजन वाईज म्हणजे 5 होमोजिनियस रिजनसाठी किती पाऊस असेल याचा अंदाज जो आहे हा पण मे एंडिंगपर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे. ओके सर, मेच्या लास्ट वीकपासून म्हणजे मान्सून सुरू होणार असं मान्सून हा जून ते सप्टेंबर या काळामध्ये आपण भारतावरती जून ते सप्टेंबर या काळासाठी आपण मान्सून समजतो. ओके, त्याचप्रमाणे सर आम्ही जर आता बघितलं तर गरमी पण आहे आणि पाऊस पण पडतो, हे असं का असतं? मॅडम, गरमी ऑलरेडी आपण प्री मान्सून सीझनमध्ये आणि आपला जर गोवा किंवा जर आपला पूर्ण भारताचं जर क्लायमेटॉलॉजी जर बघितली तर हा जो काळ आहे हा उष्णतेचाच काळ असतो. सो सध्याच्या काळामध्ये आणि त्याच्यासोबत पाऊस हे वातावरणीय स्थितीनुसार तयार होत असतात आणि प्री मान्सून शॉवर्स म्हणजे जे आपण पावसाचं आपण आता या ऑफ सीझन किंवा आपण बऱ्याचदा त्याला अनसिजनल रेनफॉल म्हणतो, आम्ही याला प्री मान्सून सीझन म्हणतो. हे पूर्वापार आपल्या इथं होतच असतात. याला वातावरणीय स्थिती असतात. कधी कधी जास्त कन्व्हेक्शन्स वगैरे झाले की हा पाऊस तयार होत असतो आणि या संदर्भात जे काय अपडेट्स असतात ते आम्ही तुमच्या माध्यमात किंवा स्टेट डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून त्याची जी फोरकास्टिंग आहे 5 दिवसाआधी की 3 दिवसाआधी ही तुम्हाला आम्ही कळवत असतो. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.